प्रोफेसर जोकी आंतोनियो फेर्नांडीस जुलयाचे 8 1889 वर्सा कांदोलीम बार्देस गोंय जल्मलो. ताका सोगोटूच प्रोफेसर म्हूण पाचारताले कारण तो न्हयच पडतलो कोंकणीचो शिक्षक मुंबयचे डायोसेझीन सेमिनारींत आनी इन्स्टिट्यूटो इंडो पुर्तुगेज मुंबय बगर तो व्हरतलो त्या काळा वयलो एक भोव व्हड कोंकणी विद्वान. ताणें आपलें आख्खें जिवीत कोंकणीचे सेवेक भेटयलें म्हणल्यार अतिताय जावं येजो. एडवार्डो जोझे ब्रुनो दे सोजा रोमी लिपींतल्या कोंकणी साहित्याचो खरेपणी एक मुखार आसपी व्यक्ती पायोनियर जावन आसा. ब्रुनोन रोमी लिपींतल्या कोंकणीचे उच्चार मेरियन अल्फाबेट ह्या येवजणे वरवीं घडोवन हाडले. तोरी प्रोफेसर जोकी आंतोनियो फेर्नांडीसान आधुनीक रितीन रोमी लिपींतले कोंकणीचे उच्चार पद्दत आपल्या कोंकणी नाचशास्त्र कोंकणी फनेटिक्स ह्या पुस्तकांतल्यान घडोवन हाडली. ही ताची नेमावळ व रोमी लिपीन बरोवची रीत आयज लेगीत रोमी लिपीन कोंकणी बरोवपी व्हड प्रमाणान वेव्हारांत घालतात. प्रोफेसर फेर्नांडीसाची रोमी लिपीन बरोवची रीत ब्रुनोचे मारियन अल्फाबेटी रितीक ओगली येवन कांय प्रमाणान लागीं आसा. प्रोफेसर फेर्नांडीसान आपलें चड जिवीत मुंबयत जाल्लें. ताका चड उपचारीक फॉर्मल शिक्षण नासतना लेगीत ताणें भारती तश्यो युरोपी भासो शिकून घेतल्यो, जशे परी कोंकणी, मराठी, संस्कृत, जर्मन, इंग्लीश, पुर्तुगेज, फ्रेंच, लातीन, स्पॅनिश आनी इटालियन. आवे मारिया, ओ आमिगो दो पोवो गोवानो, गोवामेल, उदेंतीचे नेकेत्र, वावराड्यांचो इश्ट आनी नवें जिवीत ह्या कोंकणी नेमाळ्यांक तो नेमीत बरयतालो. शिवाय ओ आमिगो दो पोवो गोवानो, गोवामेल, कोंकणी विभाग आनी नवें जिवीत ह्या नेमाळ्यांक खूब काळाक ताणें संपादपी म्हूण सेवा दिल्या. नामनेच्या कोंकणी बरोवपी शणै गोंयबाब आनी प्रोफेसर आर्मांदो मेनेझीस हांच्या सांगाताक प्राथमीक इस्कोलाच्या शिकप्यांनी वापरच्या खातीर पयलें कोंकणी पुस्तक आनी दुसरें कोंकणी पुस्तक ही रोमी लिपींतलीं कोंकणींत पान पुस्तकां टेक्स्ट बुक्स ताणें तयार केल्यांत. 1883 वर्सा एका इटालियन पाद्री आग्नेलो माफे वेनिस शाराचो एक भारी हुशार जेजुईत पाद्री हो मंगळुरांत आयलोलो. कोंकणी भास उखलून दवरूंक आनी फावो त्या मानाच्या जाग्यार तिका पोसूंक ताणें उलो मारलो. कोंकणी भास साबार युरोपी भासां परस अदीक स्वादीक, सोबीत आनी संपूर्ण म्हूण ताणें कळयलोलें. एका राष्ट्रांत धर्मा उपरांत त्या राष्ट्राची भास अदीक म्हत्वाची म्हूण ताणें पटोवन दिलें. तो खंतवलो कोंकणी लोकांक पळोवन. ह्या लोकांक देवान साबार गुणांनी भरलेलीं, पूण तांकां तांची सुदारलोली आनी मानसुकेची भास नासलोली. फादर माफियाची उतरां प्रोफेसर जे फेर्नांडीसाच्या कानार पडलीं आनी ताच्या काळजांत कोंकणी भाशेच्या मोगाचें आकटें पेटलें. ताणें सोटासोट बरे रितीन आनी गिन्यानी नेमांनी कोंकणी भाशेचो अभ्यास करपाचो वावर सुरू केलो. त्या काळार ह्या भाशेचे मुळावे विद्वान जावन आसले फादर माफे आनी मॉन्सिन्यर सेबास्तियान रुदोल्फो दालगादो. प्रोफेसर जे फेर्नांडीसान कोंकणी भाशेचें व्याकरण बरेंच शिकोन घेतलें. कोंकणींत कशें बरोवचें, कसो शब्दांचो नीट अर्थ काडचो, उतरां कशीं बरीं जोडचीं आदी आनी तेच उमेदीन ताच्या काळावयल्या साबार पत्रांचेर कोंकणी भाशेन ताणें आपल्या शिक्षणीक लेख उजवाडायले. 1936 वर्सा मुंबयत नवी डायोसेझीची सेमिनार स्थापल्या उपरांत कोंकणी भास शिकोवपाची सुटी प्रोफेसर फेर्नांडीसाच्या आदीन केली. आज बिस्प लिमा आनी रॉबर्ट्स हांच्या काळार कोंकणी भास व्हडले उर्बेन ताणें शिकयली आनी थोड्या तरणाट्या शिकप्यांच्या काळजांनी कोंकणी भाशेचो मोग पेटयलो आनी आपल्या खाल शिकतल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा पासत वाचपाचीं 2 पुस्तकां कोंकणींतल्यान ताणें उजवाडायलीं. जेन्ना रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भास बरोवची म्हूण तो परगट्टालो, रोमी लिपीन कशें पुरी सारके रितीन वापरची ती दाखोल करपाक ताणें कोंकणी नाचशास्त्र ह्या मार्ताळ्या खाला 1972 वर्सा एक पुस्तक उजवाडायलें. ताच्या व्हडा मोलाचें पुस्तक जावन आसा आमचो सोडवोड्डार 1952. पवित्र पुस्तकांतल्या नव्या टेस्टमेंटाच्या 4 एवंजेलांचो जेलो जो ताणें
बोरी आनी निवळ कोंकणींतल्यान उजवाड आयलो. हें पुस्तक J.M. बोयर S.J. हांच्या आ सेव्हियर हाचो अणकार जावन आसलो. ह्या ताच्या म्हत्वाच्या आनी वर्त्या वावराक लागून इग्रोज मातेचो प्रो एक्लेसिया एट पॉन्टिफिशे ह्या बिरूड ताका फावो जालें. 1976 वर्सा ताणें आनीक एक पुस्तक गोंयचे शेतकामत उजवाड आयलें. हें पुस्तक जावन आसा एक खेरीत भांडार. तातूंत गोंयच्या शेतकामता विशीं, भाटा विशीं आनी शेतान किर्लोतल्या तोणा विशीं पुष्कळ सोबतांचें भांडार आसा. ताणें युरोप देशाची भोंवडी केली तेन्ना म्हजी युरोपांतली भोंवडी हें प्रवास वर्णन पुस्तक उजवाड आयलोलें. प्रोफेसर J.A. फेर्नांडीसान कविताय रचल्यात आनी नेमाळ्यांनी उजवाडाक हाडल्यात. ताची एक भोवलौकीक कविता जावन आसा व्हड कांदोलेच्या दोंगरा वयले. ही कविता ताणें आपल्या गांवच्या 2 वडां वयर बरयलोली आनी तातूंतल्यान आपल्या गांवां आनी लोकां विशीं आपल्यो पुस्कोल भावना व्यक्त केल्ल्यो. जसो माफे तसो प्रोफेसर J.A. फेर्नांडीस सदांच समजतालो की कोंकणी भास जशी साद्या मनशा मदें ती वसता तशीच ती विंचून काडून उंच दर्ज्यार व्हरची म्हूण. एक गांवठी मनीस जो सदांच कोंकणी भास उलोवन आयला आनी दुसरी भास ताणें केन्नाच वापरूंक ना, ताच्या उलोवपांत नीज कोंकणी भाशेचीं उतरां आमकां मेळटलीं म्हूण प्रोफेसर फेर्नांडीस सांगतालो. आनी नवीं उतरां घडपा खातीर संस्कृतींतल्यान वा मराठींतल्यान उतरां आमी काडची न्हय म्हणून तो सुचयतालो. अशें केल्यार आमची भास संपूर्ण करच्या बदला आमी ती मारून उडयतल्यो आनी ती दुसऱ्या भासांची एक पोटभास डायलेक्ट जावन वयतली अशें तो मानतालो. प्रोफेसर J.A. फेर्नांडीसाक नाका आसलें परकीं उतरां कोंकणींत वापरलोलीं आनी ती बंद करच्याक तो सोदतालो. भोव करून सेवा धर्मीचे रितीन ती वापरलोली ताका नाकाच आसली, कित्याक उतरांचो सारको अर्थ मेळोना बी जायत म्हूण. देखीक इग्रोज आसा ती पवित्र सभा अशें करून बदलचें न्हय. देव इस्पिरीत सांत हो शब्द बदलून पवित्र आत्मो करचें न्हय. ह्या उतरांचो नीज अर्थ बदलून वचत म्हूण. ही असली उतरां आमी शेकड्यांचे शेकडे वापरून ती उतरां आमचे भाशेचीं आनी खेरीत अर्थाचीं जावन गेलेलीं आसात. तेच पोरी हिब्रू उतरां देखीक आलेलुया, होजाना आनी असलीं हेर उतरां कोंकणींत दवरलोलीं ताका जाय आसलीं, कित्याक ही उतरां आमकां सदां उगडास करतलीं की क्रिस्तांवपण हिब्रू लोकांतल्यान उत्पन्न जालोलें आसा म्हूण आनी साबार युरोपी भासांनी ती तशींच दवरलोलीं आसात म्हूण. आमीच ही उतरां बदलून समजतांव की असल्या बदलपा वरवीं कोंकणी भास सुदरपाच्या वावरांत आमी पावल फुडें मारतांव म्हूण. हिंदवांच्या धर्मांतलीं धर्मीक उतरां आमच्या सेवा धर्मीक रितींनी वापरूंक तो एक सारको आड आसलो, कित्याक ते उतरांनी नीज क्रिस्तांव अर्थ दाखोवन जावंक घडचें ना म्हूण. कांय जाण देवाक नमस्कार करचो म्हणटात, पूण नमस्कार हें उतर आमकां सारको अर्थ दिना. नमस्कार करूंक म्हणल्यार ओळखूंक, नमन करूंक, जसो लोक एकामेकाक नमस्ते करून ओळखीतात आनी हात जोडून तकली बागयतात. पूण आमी देवाक नमस्कार करिनाव, पूण ताका आमी भोसतांव. न्हयच वयली तकली बागोवन, पूण भेंड जावन सकयल अणो घेवन देवा मुखार. देखूनच प्रोफेसर फेर्नांडीसाच्यो बुद्धी ह्या वस्तूंनी भोव म्हत्वाच्यो जावन आसल्यो. ताका सोंपेपणी आमचे भेरेकान दिवंक नजो. असल्या महान विचारांचो कोंकणी गुरू तो व्हरतलो. कोंकणी रोमी लिपींत बरयतात ते विशीं ताचे विचार कितें आसले ते ताच्या कोंकणी नाचशास्त्र पुस्तकाचेर खास आपणेच बरयलेल्या प्रस्तावनेंत वाचूंक मेळटात. 1835 वर्सा मेकावले ह्या नांववस्त्या इंग्लीश बरोवप्यान सांगलोलें की भारतीय भासो तांतल्यान शिक्षण दिवपाक उपेगाच्यो न्हय म्हूण आनी सुचयलोलें की शिक्षण दिवपाक इंग्लेजूच भास वापरची म्हूण. पूण उपरांत सरकारी तेंक्यान भारतीय भासो इतल्यो सुदरोन गेलेल्यो आसात की केदेय वेळार इंग्लीश भाशेची सुवात घेवंक त्यो तयार आसात. पूण कोंकणी भाशेक मात खूब काळाक सरकारी तेंको मेळ्ळो ना. तरी प्रोफेसर J.A. फेर्नांडीसान ह्या भाशेक एक सारको आपलो तेंको दिलो आनी आमची भास एक रुपी कशी बरोवची ती वाट दाखयली. ती एक रुपी बरोवच्याक नागरी लिपी फायद्याक पडटली म्हूण साबार जाणांची सुचोवणी आसली.
तेन्ना आमची भुरगीं मोराती आनी हिंदी ह्यो भासो नागरींतल्यान शिकतात म्हणटच तांकां कोंकणी भास नागरींतल्यान वाचूंक आनी बरोवंक सोंपी जातोली म्हूण साबार जाणांचो तेन्ना लेगीत समजूत आसलो. पूण कितें घडलें आनी ताचो परिणाम कितें जालो हाची आमकां खबर आसा. प्रोफेसर J.A. फेर्नांडीस ऑक्टोबर 15, 1975 दिसा मुंबईत ह्या संवसाराक फाट करून गेलो, ज्या काळार ताचो आदार कोंकणी भाशेक भोव गरजेचो आसलो. साहित्य अकादमी ह्या संस्थेन कोंकणी भाशेक आपली मान्यताय दिवन कोंकणी भास एक स्वतंत्र भास म्हणून हेर भारतीय भासां मोदें बसयली. हें घडपाक प्रोफेसर फेर्नांडीस असल्या महान कोंकणी सेवकाचें उच्चारा भायलें योगदान आसा. पूण हें कोंकणीचें जोईत पळोवपाक मात प्रोफेसर फेर्नांडीसाक भाग मेळ्ळें ना. देव बरें करूं.